Said I not unto thee that if thou wouldst believe that thou wouldst see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hast heard me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when thou hast spotted, and when thou hast spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Praise God. देवा कार्ग देवाक महिमानी हे वेळार मोगाच्या बा म्हणतो प्लीज लिसन वंडरफुल मेसेज जावन आसा ती आमच्या जिविताक आमी आयच्या दिसाक लायतली हांव जेजू लाजरसाक जिवाक कोता जीसस रायज Lazarus from the grave. My friend, I will tell you, and this is the title, are you dead in the grave, or you came out of the grave? तू मेलोलो आसा होंडांत ओ तू जेजू क्रिस्ताचो आवाज आयकून तो होंडांतलो भायर सरून येयलोलो आसा ह्या आयच्या सकाळी पळयतले वी आर गोइंग टू सी माय फ्रेंड आर यू इन द ग्रेव or you come forth out of the grave तू अजून मेलोलो आसा होंडान आसा कुसलोलो आसा ओ जेजूचो ताडो आयकून तू भायर सरलोलो आसा हे आयच्या सकाळी पळयतले मोगाच्या बाबून आणि आम्ही पळयतले मोगाच्या बाबून वी आर गोइंग टू सी जीसस रायज 3 पर्सन डिफरंट प्लेसीस जेजून मोगाच्या बाबून तिगा मनशांक जिवे केलेले आसा डिफरंट प्लेसीस ह्या जाग्यार आणि मोगाच्या बाबून होली स्पिरिटान डिस्क्राइब केलेले आसा कित्याक लागून जेजू why Jesus raised these people different places in the same way we are also lost in that same places my friend we are also die in that same places listen Jesus raised 3 dead people in different places we are going to sing first down asa kite ek dakte burge mogacha ba mudo she was dead inside the house te hui melele घरांत एक धाकटे भुरगें if you read the Mark and Jesus said there was the little girl who dead and Jesus took the damsel hand and said Talitha Kumi which is say rise and listen mogacha ba unki zale de and Bible sangta and that little girl straight the damsel rose and walked आपण मोगाच्या बाबून जेन्ना जेजून उतार उलयले एकूच उतार तालिता कोमी आनी ते चेडू मोगाच्या बाबून न्हिदलेले मेलेले आसले ते भायर सरून येयले ते बेडी वयले ते त्याच जाग्यार उरवना ताका भितर लायफ येयले लोक वजाप जालो खूंय मेलेले ते इन हाऊस इनसायड द हाऊस and there is मोगाच्या बाबून another man. Now this man already died. Already he's dead. But he found Jesus on the way outside the house. Hui meolo? Melolo Jesus. Eklen cherd hui meole inside the house. Now this young boy met Jesus outside the house. Goracha bailan taga meolo mogacha babundo. Listen. And there was a woman called Nai, city called Nai. And his disciple went with him and now when they came to the gate of the city, there was a dead man carrying out. Only the son of the mother, which is the widow, ती बायल जावन आसा रांड आसली म्हणटा आनी ताका एकलोच पूत आसलो आनी तो मेलो आनी ते हूं वताले ते ताका पुरपाक वताले मोगाच्या बा म्हणटा they try to bury, they carry this all this funeral to carry. They carry my friend to bury this young man. And she was a widow. And much people of the city was going and listen, kite zale de.
And when the Lord saw her, and जेन्ना जेजून पळयलें मोगाच्या बाबंडो एक बायलेचो पूत मेलोलो आसा आनी तेका ते पुरपाक वता हूं वता शिमित्रीन कितें जालें आनी जेजू म्हणटा कंपॅशन जालो चुचुरे धरले म्हणटा ताचे and he came and touched ताणें कितें केलें म्हणटा येयलो आनी ताच्या काश्यांक ताणें हात लायलो and ते वताले ते थिंगा थांबले म्हणटा आनी said young man I say unto thee rise कसलें उतर जायत powerful utar side mogacha babana doe just Jesus spoke only one word hali jesun ekut utar uloile you know my friend today as preacher bobad matta woot devchara was kasar pasun jata pani konos devchar rosa na mogacha babundo पण Jesus spoke only one word and melolo munis jiwa zalo and Bible says he that was dead sat up and began to speak की झाले पहिले चढून की झाले मेले ते जिवे झाले आणि वो मेलो तो किती करू लागलो उठून बसून उलोपाक लागलो and this is the secret my friend when the Holy Spirit come inside in you he give the power to talk about Jesus glorify Jesus and जेजून ते सांगलेले आसा तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो when you receive the Holy Spirit he will give power to witness unto me and कितें जालें एक चेडूं खूंय मेलेलें घरांत the one young girl was dead inside the house now this man was found Jesus outside the house and another man found Jesus my friend inside the tomb तो moron already garan moron kon violent ka atiraron kon taka already pullalo mogacha babundo they already buried him mogacha babundo this is the secret zone asa and jenna jesu kole mogacha babundo Lazarus melamun anto tingas rauta nu pronto eta listen when he come to the tomb kiten golna listen this is the secret my friend and when he thus had spoken he cried with a loud voice and he said Lazarus come forth Lazarus बायसरणयो मोगाच्या बाबत तुवें पळयलां जेजून हालीं तेजें एकल्याचेंच नांव घेयलेलें आसा पण one day Jesus going to call all people dead people come out and सगळे मेलेले आसा तिले भायर सरून येतले एक दीस होणातले and जेजून हिंगा ताचें एकल्याचें नांव कित्याक घेयलां काय कित्याक मोगाच्या बाबत this is not a time to bring all the dead people up out of the grave वो टाइम नो आसलो जेजूचो सगळे मेलेल्यांक जिवे करपाचो ना आनी जर तर जेजून ताका डेड मॅन म्हणलो जाल्यार मेलेल्या मनशा भायर सरून यो म्हणून सगळे मेलेले आसले तिले शिमितिल्ले भायर सरून उबे जातले आसले एकाच जेलच्या उतराक लागून पळयला मोगाचे बाबंडो if Jesus said dead men come out all those who are in the grave they will might come out because of Jesus only one word आणि ताका लागून जेजू ताचे एकल्याचेच नांव घेता कित्याक तो एकल्याकूच उठोवपाक येयलोलो त्या होणांतलो आनी 1903 दीस जावन गेले मोगाच्या बाबून तेजी गाण मात आसतली तेजी कुडीची आनी पळयता मनीस मेले म्हणटोच दुसरे दिसा तेजी आख्खे भितरली कूड डिके जाता मोगाच्या बाबून कुसता बट this is nothing to Jesus तो कुसों तेजे मांस ना जावन तेजे आडां काबार जावन कितेंय जावन it is nothing before Jesus if Jesus can make a man out of the dust he can do anything my friend and Jesus said Lazarus come forth कसलें उतर जायत मोगाच्या बाबोंडे आयज कोणाकून तुवें सांगो जाल्यार शिमितीन कोणा व्हरो जाल्यार if anyone say come with me and bring my daughter my father out of the grave this preacher or anyone could not able to do my friend
Because when Jesus said with a loud voice, Lazarus, come forth. कसले उतर ते जीवित असलेले उतर नो बेस्टचे उतर मोगाच्या बाबंदो पावराचे उतर ऑथॉरिटीचे उतर त्या जेच्या उतरान भितर लाईफ आसा आणि ताका लागून पेद्रू सांगता सोम्या आमी खंय वयतले सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या कितें जिविता ती योर वर्ड इज इटर्नल लाईफ लिसन मोगाच्या बाबंदो and he that was dead came forth. And जेन्ना जेसून उतर म्हणलें मोगाच्या बाबा come out Lazarus come out Lazarus कोणे आनी भितर रावपाक घडोवना मोगाच्या बाबंदो the grave could not hold Lazarus. Death could not hold Lazarus inside. When Jesus spoke, death gave up, grave gave up him. Monantaka potundilo, grave antaka potundilo was Jesus to kapoita moon. And bound and foot, and he come out, my friend. And Jesus said, loose him, let him go. Now I will tell you, my friend, in the same way, जशे हे चेडूं घरान मेलेले भितर मेलेले आनी हो दुसरो यांग भुरगो भायल्यान मेलोलो आसलो भितर मेलोलो आसात पूण जेजूक तो भायल्यान मेवलो घराच्या भायल्यान मेवलो आनी लाजरस ऑलरेडी मरण कोण तो शिमितून भितर आसलो तेच बरे मोगाच्या बाबंद आमी जण एकल्यान एक एकले मेलेले आसा आनी तुका आनी म्हाका कितें जावो हाली जेजूचो धावो आनी हुंच्या मनशाचो न्हय कसलो ताव जायत listen my friend जेजू कितें क्लेम कोत्ता what Jesus claiming there when he spoke my friend very powerful word Lazarus come forth he was claiming my friend he's a God in the flesh listen Old Testament Psalms 29:4 कितें म्हणटा the voice of the Lord is powerful हे भाशेचो voice कोणाक आसा मोगाच्या बाबंदो who have voice like this Just in the book of Genesis, my friend, God spoke to word, let there be light, and there was light. What a powerful word, my friend. I is also the power and also the authority. There's only one man, only one person is Jesus Christ. Jesus is trying to tell them, I am the God who made heaven and earth. With my own word. In the beginning was a word, Bible said. And he is the one who spoke. And yam Jesun uloile. Tinga uswar saundi and tinga uswar zalo mogacha bamundu. Tinga sukuni saundi and sukuni zali. Mati saundi and mati zali. Was to Deo Jesu claim kotal mogacha bamundu that day. When he spoke only one word, Lazarus come forth. And the voice of the Lord is full of majesty. Listen, the voice of the Lord divide the flames of fire. Na. Ami instrument getale flame and divide korpak. But Jesus spoke only one word. Listen. And Jesus said unto both Martha or Mary, I am the resurrection and the life. He that believe in me, though he dead, yet he shall live. I will tell you, my friend, no person can claim these things. कोणूच तुका हे भाशेन क्लेम करूंक शकना मोगाच्या बाबंदो तुवें तुज्या पांयचेर आज्याचेर तुज्या गुरुचेर विस्वास दवरल्याच्या पासून तुवें खंयच्या कोणाचेर मनशाचेर विस्वास पासून दवरल्यार तूं स्टील मरतलो तूं केन्ना जिवे उरचना बट जीसस सेड इफ यू बिलीव इन मी जरी तो तूं म्हजेर विस्वास दवर जाल्यार तूं कुडीन मेलोय जाल्यार व्हॉट जीसस सेड स्टील यू लीव दॅट्स मीन डेथ इज नॉट एंड death is not end my friend do not be fool anyone say there is no life after death no Jesus said when person die and if that person believe in me he still live Jesus सांगता मोगाच्या बाबंदो मरण कोण खाबा न्हय मरण कोण जिवीत आसा आनी म्हजेर तूं विस्वास दवर जाल्यार तूं मेले जाल्यार पासून कुडीन स्टील तूं जिवो आसतलो
And Jesus म्हणटा, and whosoever lived and believe in me shall कितें never die. That's mean any person who believe in Jesus Christ today मोच्चना म्हणला. कित्याक मोच्चना? If the rapture come today, that person is not going to die. आयज रॅप्चर जाता कितें जातलें? तो मनीस मोच्चना, पूण देव ताची कूड बदलतलो आनी ताका चेंज करून ताका स्वर्गार व्हरतलो. But if Jesus not come today, then he have to die. But his soul and his spirit go eternity in heaven. Listen, my friend. Jesus said, I am the resurrection and life. That means he was claiming over here, my friend. Jesus claim कितें करता? हांव तो जावन आसा, म्हाज्या हातीन आसा सगळ्यांचें मरण. हांव मनशाक हुंयच्या रानांनी हुंयच्या झाडांनी मनीस मेलोलो आसा, तेजे आडां जालेले आसा, हांव ताका भायर काडटलो एकाच म्हज्या उतरान. Jesus is claiming, I am the resurrection, and हांव जावन आसा मनशाक जिवीत दितलो, ती लायफ जावन आसा. कित्याक मनशाक लायफ ना मोगाचो बाबंडू. लिसन मोगाचो बाबंडू. जशें ते चेडूं घरान मेलेले आनी तो भुरगो भायल्यान मेवलो, जेजूक मेलोलो आसलो तो, आनी लाजारस खूंय आसलो? शिमितनी भितर आसलो. तेच पळय आमी सगळीं मेलेलीं आसा स्पिरिच्युअली. आमी मेलेलीं आसा, आमी घरांनी मेलेले आसा, भायल्यान मेलेले आसा, आनी आमी खूंय आसा? लाजारसाच्या भाशेन. आमी लाजारच्या भाशेन ऑलरेडी आमी शिमितनी भितर आसा मोगाचो बाबंडू. भितर आमकां घाण मारलेले आसा. We decay, my friend, completely. We are become so rotten because of our sin. We are dead. Listen, my friend, कितें जालें तें? कित्याक लागून आमी मेलेले आसा? Because of the Adam sin. When Adam sin, जेन्ना एडान पातक केलें तेन्ना मोगाचो बाबंडू सगळ्यांचेर मरण येयलें. आदांच्या पातकाक लागून जो लोक ह्या संवसारान येयला तितल्यांचेरूय कितें येयलेलें आसा? मरण येयलेलें आसा. ताका लागून तुमी पळयलां आसतलें, तुमच्या घरान तुजो घोव मेला आसतलो, भाव मेला आसतलो, माय मेली आसतली. You probably seen in your house many people die, and people are dying today. Bible give that answer, my friend. Only the word of God give the answer. Why people dying today? Because of Adam's sin. Listen, my friend. कितें म्हणलेलें आसा? Book of Romans, wonderful book जावन आसा. I ask you and I urge you, please study this book. More than anything, this book, my friend, एक book आसा, Book of Romans, expose everything and show you, my friend, what is the message of the cross. There is none book like this, my friend, in the Bible. The one God has really wrote it down through Paul. This is the book. And he said, wherefore as one man's sin entered into the world, as by one man's sin, एका मनशाच्या उद्देशी कितें जालें म्हणटा? संवसारान पातक भितर सरलें आनी पातकान कितें हाडलें? आनी पातकान कितें हाडलें? And death by sin. कितें हाडलें? कितें संवसारान पयलें कितें येयलें? कितें येयलें पयलें? पातक. आनी पातकाच्या वरवीं कितें येयलें दुसरें? मरण. आनी कितें जालें? So death pass upon कितें? All men. For that all have sinned. जेन्ना आदान पातक केलें, हांव आनी तूं सगलो संवसारचो लोक आदांच्या भितर आसले म्हणटा. आमी सगलो आख्खो संवसारचो लोक खूंय आसलो? आदांच्या भितर आसलो. आनी जेन्ना आदां पडलो तेन्ना सगलो लोक पडलो. आदांचेर मरण येयलें तेन्ना सगल्या लोकांचेर मरण येयलें. आनी ताका लागून आयज आमी सगळे मरपाक जाय, if Jesus not come. Listen, my friend. Paul said, for as in Adam all die. जी कोण सगळे आदां कडच्यान येयलेलीं आसा ती सगळ्यांनी मरोंक जाय. You have to die. Men are appointed once to die. मनशाक एक पाट मरोकूच जाय म्हणलेलो आसा. चिंती नाका मोगाच्या बाबा are going to live forever. No. This is foolishness जावन आसा. You have to die. But if you die without Jesus, you spend eternity in hell forever, my friend. But there is no hope. And कितें म्हणला? For Adam all die, even in Christ. कितें? All made alive those who repent.
लिसन. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा जेन्ना संवसारान सगळो लोक येयलेलो आसा तो कितें जालोलो आसा. आमी ह्या तिगा जाणांच्या भाशेन मेलेले आसा. आमी घरानूय मेलेले आसा, भायल्यानूय मेलेले आसा, आनी आमी ऑलरेडी होंडान आसा, ऑलरेडी शिमितनी भितर आसा. आमची कूड, आमची सोल, आनी कोणूच आमकां भायर काडूंक शकना मोगाच्या भाव त्या होंडांतली, अनलेस जेजू येयल्या बगोर, जेजूचो ताडो आमकां उठायल्या बगोर, जेजूचो पर्सनल ताडो आमकां भायर काडल्या बगोर. And Jesus said, my friend, Jesus said, unto him let the dead bury their dead. जेजू कितें म्हणटा, जो कोण born again जावना, जाच्या भितर पवित्र आत्मो येवना, पवित्र आत्म्याचो जल्म ताका मेवना, तितलो लोक कितें आसा म्हणटा, मेलेले. जेजू म्हणटा कितें, मेलेले मेलेल्याक मातयेक लावूं दी. आमी पळयता मेलेले मनशा कोणी दुसऱ्या मेलेल्याक मातयेक लावपाक जायना. पळयना तुमी, वय न्हय, ताका दुसरो लोक लायता. जीव आसलो लोक, फिजिकली जीव आसलो लोक ताका व्हरून मातयेक घालता. पूण जेजू हिंगा कितें सांगता, जो कोण आपणाक मानून जेवना, जो कोण पवित्र आत्म्याचो जल्म जेवना, तितलोय लोक मेलोलो आसा म्हणलेलो आसा, डेड. And listen, mogache babundo, because of the Adam, you are dead. Just like Lazarus, just like a young man, just like that young girl. आणि आम्ही हुंय आसा आतांच्या आतांच्या पातकाक लागून आम्ही ऑलरेडी हुंय आसा, ऑलरेडी होंडान आसा, शिमितीन आसा, आणि मोन्नान आमकां धामून दवरलेले आसा. The death has hold us. Death has dominion over us. Sin has dominion over us. आमकां बांदून दवरलेले आसा पातकान, आमकां मोन्नान आपल्याच्या घोपान दवरलेले आसा. आणि आमी कुसल्या मोगाच्या बाबंडू. लिसन, जेन्ना आदान पातक केलें तेन्ना 3 तरेची मोन्नां ह्या संवसारान येयली. When Adam fall, when Adam sinned, he brought 3 types of death, my friend. One is called spiritual death, separation, your soul separate from fellowship of God. Then Bible talk about the physical death. One day you are going to die and your soul separate from your body. And if you not repent today, and जर तो तुवें आय जेजूक मानून जेवना जाल्यार, you will separate from God forever and ever, eternity in hell, where there is fire. O देवाचें प्रेजेंट त्या जाग्यार आसा, in fire, form of fire. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबंडू, एक्झॅक्टली जशें चेडूं तें हुंय मेलेलें आसलें घरांत, तेच परी मोगाच्या बाबंडू, many people are dead inside in their religion. जशें तें चेडूं हुंय मेलेलें आसलें घरांत, आनी सवार लोक, डिसेंट लोक, बरो लोक, religious लोक, they are dead in their religion, inside in religion. And nothing can wake them up. आणि खंयचो ताडो ताका जिवो करूंक शकना. लिसन माय फ्रेंड. आणि दुसरो भुरगो जो बायल्यान जेजूक मेवलो, हुंय मेवलो घराच्या बायल्यान, तेच परी मोगाच्या बाबंडो, some people are dead outside the religion. आणि थोडो लोक हुंय मेवलेलो आसा, रिलिजनान मेवलेलो आसा. आणि थोडो लोक ताका रिलिजन ना, गे, लेस्बियन, एथियस्ट, देव म्हणलो ना, ते outside the religion they die just like that man. ह्या मनशा परी, लिसन, बायबल आमकां कितें सांगता तें मोगाच्या बाबंडो, कितें म्हणलेलें आसा. And you, he is talking to the Gentile, and you that he quickened who were dead in trespass and sin. तुम्ही पहिले कितें आसले, तुम्ही मेलेले आसले. मोगाच्या बाबंडो, ज्यूइश जावं, जेंटायल जावं, आमी सगळे मेल्या म्हणटा मोगाच्या बाबंडो. थोडे जाण रिलिजनान मेलेले आसा, आनी त्या पासून ताका कांय खबर ना, आयज मरो जाल्यार कितें जातलें तें. तूं विचार कोणा कोणा, बाबा वॉट वील हॅपन टू यू इफ यू डाय टुडे, कितें जातलें आयज मरो जाल्यार, हूं वयतलो तूं स्वर्गार ओ हेलान, ताका कांय खबर ना, कन्फ्यूज जाता मोगाच्या बाबंडो. वाय? बिकॉज दे आर स्टील डेड, ते मेलेले आसा अजून पासून, ते ग्रेवन आसा. आणि ताका लागून ताका एश्युरन्स दिवना देवान, कित्याक मोगाच्या बाबंडो, जिवा हालेले मनशाक खबर आसा आपूण हूं वयता तो आनी हूं वचना तो पासून. आनी पॉल म्हणटा तुमी मेलेले आसले, पूण क्रिस्त सगळें तुमकां देवान जिवे केले. लिसन, तशें चेडूं घरान मेलेले आसा, तेच परी सबार लोक रिलिजनान मेलेलो आसा,
आणि ती सजमता मोगोच्या बाबून ओ रिलीजन ताका जिवो कोत्तलो म्हणून. They think this religion make them life. मागणी करून ऑफरिंगा करून टेस्ट करून आणि कितें करून गंगा नदीन न्हावन मेका वचून and my friend they are still dead. कित्याक लागून ते dead मेलेले आसा? Only one person can give them life. Who is that one? जेसू. हाली जेसू एकलोच तांकां त्या रिलीजनांतले भायर काडूंक शकता, रिलीजनांतली सुटका दिवपाक शकता, रिलीजनांतले जिबे करूंक शकता. And Paul then said, when we were dead, that's mean आमी सगळीं Jewish जावन Gentiles जावन we were dead in sin, had quickened us together with Christ. And listen my friend, एक ग्रुप खूंय मेलोलो आसा? Inside in religion. आणि दुसरे खूंय मेलेले आसा? संवसारान मेलेले आसा. जे देव ना म्हणटा पळय ते ताका पडले ना. हालें कितें जातलें मरण कोण? थोडे जाण म्हणटा मरण कोण जिवीत ना. असलो लोक बायल्यान मेलेले आसा, संवसारान मेलेले आसा. आनी तिसरो ग्रुप जावन आसा जो लाजरसाचे भाशेन होंडान मेलोलो आसा. तो कोण जावन आसा? चर्चिल्लो लोक. चर्चिल्लो लोक माय फ्रेंड. Inside in the church people are dead today. ताका दिसता जायत आपणी जिवी आसा म्हूण, पूण भितर ते मेलेले आसा. ताका खबर पासून ना. And I will tell you my friend, before I close, if you not here, if you not examine yourself, तू मेलोलो आसा ते पूण लाजरसाचे भाशेन थिंगाच उरतलो 4 दीस 5 दीस 6 दीस. जर तो जेजूचो तुवें ताडो आयकूना जाल्यार. One person die in religion, other person die outside the religion, and third group die in church, just like a Lazarus जावन आसा. He is believer my friend. पूण तो फिजिकल मेलोलो आसा, पूण आयज चर्चीनी लोक फिजिकली जिवो आसा पूण स्पिरिच्युअली मेलेले आसा आनी होंडान आसा ते. एज लॉंग जेजूचो ताळो ताणें आयकूना आनी ताणें हंबल जावन जेजू ताका केन्ना भायर काडूंक शकचे ना. Listen my friend, Jesus said the church, and he said, book of Revelation chapter 3 verse 1, and unto the angel of the church shall this write, this thing he said to the seven, he had the 7 Spirit of God and 7 stars. I know thy work, हांव जाणा तुजें काम, that thou has a name, तुका कितें आसा? नाव आसा, तूं जिवो आसा म्हूण. पूण जेजू कितें म्हणटा? Listen my friend, what Jesus said, but thou art कितें? And art dead. तूं जिवो ना. लोक तुका म्हणटा जायत बिलीवर म्हूण, लोक तुका म्हणटा जायत तूं बावार्थी म्हूण, लोक तुका म्हणटा जायत तूं बायबल आसता म्हूण, तूं देवाचें सांगता म्हूण, लोक तुका म्हणटा जायत. See my friend, what Jesus said to this church. तुका भायल्यान नांव आसा, तूं क्रिस्तांव म्हूण, born again म्हूण, पूण जेजू म्हणटा तूं मेला भितर. तुवें पळयलां केन्ना मोगाच्या भावान नुस्तें? दोरयान नुस्तें आसता तें? Have you seen the fish? नुस्तें मोगाच्या भाव म्हणटा कितें आसता? थोडी नुस्तीं जिवी आसता. Some fish are alive inside the sea or inside the water. पूण थोडी नुस्तीं आसता मेलेलीं आसता मोगाच्या भाव म्हणटा. खूंय आसता? दोरयान भितर. जायत घोडे तांकां कित्याक आदवले जायत ओ ती बोरी ना जावन ती मेलेली आसा, जमनीर पडलेली आसा, पूण खूंय आसा? Inside the water. Some are living fish and some are dead fish. In the same way Jesus said, some are in the church are living, they are born again, but some people are dead, just like a Lazarus my friend. And listen my friend, I ask you, are you alive? तू जिवो जाला? अजून पासून तूं लाजरसाच्या भाशेन ते होंडान आसा. अजून पासून ते होंडाचे क्लोथ तुज्या जिवितान आसा. आनी लूज करूं ना, काडूं ना ते मेलेले आंगोस्त, मेलेली कामां, पातकाची कामां. अजून पासून तुका कोणें सोडूं ना. You know what Jesus said? Jesus said, lose him, ताका सोड. ते मेलेले कापड, तेजे मेलेले कापड काडून उडय. And I ask you my friend, are you alive?
or you are still in the grave like a Lazarus. And I'm going to talk next time more, my friend. हांव दुसरे फावटी सांगतालो हाव यू नो यू आर कम आउट ऑफ द ग्रेव. कसो तूं जाणा मोगाच्या बाबंडो तूं खरेंच भायर सरला म्हण तो होंडांतलो. Bible give us answer, my friend. But I will tell you only two things today how you know. First of all, my friend, आम पळयता हांव केन्ना मनीस बरो ना तेन्ना दोतोर ताका कितें करता तेजे चेस्ट दामता मोगाच्या बाबंडो दामता. कित्याक लागून ताका लायफ हाव ना तें पळयता. This puri mogacha babam how we know we are alive. I'm going to give only two examples today. But next time I'm going to tell my friend how you know you are come out of the grave. Koso tu jana te honatlo horens baison illa म्हणून. कित्याक मोगाच्या बाबन तो मनशाक दिसता जायत आपूण होणांतलो भायर सरून येयला म्हूण. पूण जेजून कितें म्हणलां तुका बायल्यान नांव आसा पूण तूं खरें म्हणल्यार होंडान आसा आजून पासून तूं मेला. तूं आजून पासून भायर सरोना. जशें आमी पळयता डॉक्टर्स दे test your chest to see you are alive or dead. How we know? And Bible give us many tests, and I will give you only one test, two tests. See, Paul give the test one from my friend. He said, 1 Timothy chapter 5 verse 6. But the woman, she that live in pleasure is a dead while she lived. पडेला? जी बायल प्लेजरांक जियेता संवसाराच्या ती कितें हा म्हणला ती मेल्या आजून पासून होणान भितर आसा. जी वस्तोरी जो कोणूय मनीस मोगाच्या बाबंडो सोऱ्याचें जिवीत जियेता फोटिंगपणाचें जिवीत फोटी मारता खोबरो कोत्ता चाडयो कोत्ता मुर्त्याची वर्शीप कोत्ता दुसऱ्याचें नांव पेड्ड्यार कोत्ता एनवी ताका आसा जास्ती मारपाची संवय ताका आसा पातकांचें जिवीत ताका जियेता पातकांचें जिवीत ती जियेता हो लोक आजून पासून मेलोलो आसा आनी शिमितरीन आसा म्हणटा. That woman who live for pleasure is dead म्हणलेलें आसा while she live. ती जिवी आसून पासून कुडीन. But if she live in sin, होटी मारपाची संवय तेच्या जिवितान आसा कुन्नाटकाय आसा राग तेका येता सो सांगो जाल्यार हो लोक म्हणटा मेलोलो आसा आजून पासून. लिसन कितें म्हणलेलें आसा He that commits sin of the devil. For the devil sinned from the beginning, and this purpose the Son of God was manifest that he might destroy the works of the devil. Then he said, whosoever born of God, con povitatman zolmola, do not commit sin. To patok korina. Sometimes mogacha babun the believer can fall because amka kiti asa dekon adili kudu ulleli asa. But there is a desire, deep desire. आम्ही पाता पासून कसं जाल्यार होली स्पिरीट आमकां कन्विक्ट करता आनी आमी दुखांनी रडटा लॉर्ड प्लीज कसलो मनीस ऑफ. डू यू नो माय फ्रेंड when the Holy Spirit convict that person in the temple tax collector त्याने कितें केलें त्याने ओड्यार मुठे मारले देवा म्हज्या पातकाची काकूत कर देवा हांव पातकी देवा खूंय मारतालो मुठे तो दुसऱ्यांचेर मारतालो मुठे ना. आयज आमी कितें करता आमकां राग येवं जाल्यार दुसऱ्यांचेर मुठे मारता हेजे तेजे मोडून उडयता एका सकल घालता तेका तेजें नांव डिस्ट्रॉय करता. पूण हे भाशेन ह्या मनशान करूं ना. तेणें मुठे व्हरोन फारिझायाचेर मारूं ना मोगाच्या बाबंडो. इवन तो फारिझेव तेका एक्यूज करतालो ते चोर हांव त्या मनशा सारको न्हय. तेणें मुठे खूंय मारली त्या फारिझेयाचेर नो. तेणें मुठी आपणाच्या खाडसाचेर मारली आनी दाखयता देवा हांव कितलो मेळ्ळो म्हजे प्रॉब्लम भितर आसा देवा हांव फातकी हांव डेंजराक सांपडलेलो आसा हांव जजमेंटाक सांपडलेलो आसा लॉर्ड हांव कुसलेलो भितर कांयच ना म्हज्या वड्ड्यान भितर म्हजी मायंड कुसलेली लॉर्ड हांव पातकी म्हजी मस्ती कर लॉर्ड. Believer can fall in sin, but they never live in sin, my friend. जर तो तोच पॅटर्न तुझ्या जिवितान उरलेलो आसा जाल्यार यू आर इनसायड द ग्रेव माय फ्रेंड. तूं भायर सरून येवन आजून पासून तूं आजून पासून थिंगाच आसा. लिसन and he is whosoever born of God cannot commit sin because his seed that means the Holy Spirit ताच्या भितर रावलेलो आसा. आनी होली स्पिरीट तुका केन्नाच पातकांचें लायफ जियोवपाक दिवपाक ना मुगोचो बाबा ना. इवन तूं पातकाचें लायफ जियोलो जाल्यार तो तुका रिपेंटना काडटलो conviction काडटलो. And he cannot sin because he is born of God. And दुसरें जावन आसा
म्हाका कितें कशें कवता आमी गा आमी ते कुडी आमी हितूरले होणांतले भायर सरले म्हणून एक जावन आसा पातकांक हांव हेट करता दिसाचे दिसा म्हज्या जिवितान पातकां ती थोडी थोडी जावं कसोंक जाय मुगोचे बाब बंधू जर तर आयज पासून म्हाजे तेच जिवितान कुन्नाटकाय उरलेले आसा हेचे तेजे हांव ताका सांगता जाल्यार मुगोचे बाब बंधू आयज पासून हांव खूंय आसा त्या होंडान पासून होंडान आसा आनी होंडाची कपडां म्हाका आसा होंडाचे ड्रेस म्हाका आसा होंडाचे कितें आसा मेलेले क्लॉथ म्हाका आजून आसा कित्याक दीस इज द वर्क ऑफ द डार्कनेस दीस इज द वर्क ऑफ द डेड मॅन म्हणलेलो आसा बायबलाचेर आनी दुसरें कितें जालें कितें जावन आसा तूं होणांतलो भायर सरलो म्हूण प्रूफ जावन आसा टू लव लव इज अ प्रूफ जावन आसा मुगोचे बाब लिसन कितें म्हणलेलें आसा We know that we have passed from death unto life. आमी ह्या मरणांतले भायर सरून येयले लाजरसाचे भाशेन होंडांतले आमी भायर सरून आमी जिविताक येयलेले आसा आनी रिजल्ट कितें ताचो व्हॉट्स अ रिजल्ट बिकॉज वी लव द ब्रेथन and he that love not his brother abide in death. Listen my friend, जो कोणाकडे मोग करूंक जायना दुसऱ्यांचो तो आजून पासून हुंय आसा म्हणटा होंडान आसा लाजरच्या भाशेन कुसलोलो आनी ताका लागून जेजून सांगता ओडती याज्ञा ती तुजो मोग करता तसो तुज्या पेलाचो मोग कर मोगाच्या बाबंद तुवें केला पेलाचो मोग ओ तुवें ताका सकयल उडयला ओ तुवें तेजें नांव डिस्ट्रॉय केलां मोगाच्या बाळ आय विल टेल यू लव जावन आसा वन ऑफ द प्रूफ जावन आसा तुज्या भितर होली स्पिरीट आसा लव इज अ एविडन्स लव इज अ प्रूफ जावन आसा यू हॅव द होली स्पिरीट इनसायड जर तर तुका मोग ना जाल्यार बायबल सांगता यू आर कितें म्हणलेलो आसा whosoever hate his brother is a murderer कुणी आनी कोण कुणी जावन आसा कोण मर्डरर जावन आसा बायबलाचेर देवचार Jesus said your father is a devil who is a murderer and you know no murderer have कितें eternal life abide in you आयज हांवें दोनूय दिल्या मुगोच्या बाब म्हणून कसो तूं कवता तूं होणालो भायर सरलो म्हूण एक कितें जावन आसा तूं पातकाचें लायफ केन्ना जियोवपाक ना आनी दुसरें जावन आसा यू विल लव अदर मोर देन युअर सेल्फ सगळ्यांच्यान मोग तूं दुसऱ्यांचो कोत्तलो आनी पॉल सांगता म्हाका भासो उलोवपाचें देणें आसा जाल्यार इफ आय स्पीक इन टंग्स ऑफ एंजल म्हाका भासोवपाचें देणें आसत हांव टंग्स उलोव जाल्यार हांव मिलाग्री करूं जाल्यार म्हाका ह्यो पावर आसा जाल्यार हांव सगळें करी जाल्यार पूण म्हाका मोग ना जाल्यार हांव कित्याक उपकारूं ना म्हणलो मोगाच्या बाबून लिसन माय फ्रेंड बिफोर आय क्लोज जर तर तूं शिमीत नासल्यार प्लीज I ask you my friend before I close, come today, the Lord Jesus is going to bring you out if you humble and if you not my friend there's a place called hell. The Bible सांगता कितें म्हणटा the Bible said in hell people are weeping. तुझ्या जिवितान तुवें केन्नाच रडोवन आसतलें मोगाचें बाब म्हणटो असली प्लेस जावन आसा मनीस रडपाचे रातान दीस तुज्या जिवितान आयज तूं रडला आसतलो पूण हे भाशेन न्हय पूण हेलान जो लोक रडटा ताका जेजू सांगता ताका पळोवपाक जायना म्हणलेलें आसा रातान दीस लोक हेलान रडटा टॉर्मेंटेड तुका कडेन पेन जाले जायत तकलेची वो बोरां जायत असली पेन जाले जायत पूण जेजू सांगता हेलांतली पेन कोणाच्यान सोसूंक जायना दे आर टॉर्मेंटेड नायट एंड डे Bible says that there is no peace in hell. There is no fellowship in hell. There is no rest in hell. There is no rest in hell. There's a darkness. Memory not die. Fire not die. Worm not die. And people are not dying. Your soul will never die in hell. Forever and ever and ever. This is the place of hell. This is place called hell for all eternity, my friend. There is no hope. There is no chance to come out once you go in hell. एक पाट तूं हेलान गेलो आनी केन्ना भायर सरोना मोगाचो बाब म्हणटू हाली किंवच्यो मारपाचो जागो बोबाड मारपाचो जागो तुवें तुज्या जिवितान केन्ना किंवच्यो मारूं ना जायत बोबाड मारूं ना जायत बट वन्स द पर्सन गो इन हेल दे नो व्हॉट इज अ फायर ऑफ हेल And listen, I will tell you, my friend. If you not
do not know Jesus. Listen, कितें घडलें तें ओल्ड टेस्टमेंटान. आज घडत जायत तूं मेलोलो आसा आनी रिलिजनान मेलोलो आसा जायत, संवसारान मेलोलो जायत, तुज्या पातकांनी मेलोलो आसा जायत, ओ तूं कंप्लीटली खाबार जालोलो आसा जायत. Still there's a hope, my friend. I will tell you. You know, my friend, in the Old Testament, when Ezekiel got a vision, and देवान ताका vision दिलें प्रोफेटाक, आनी हूंय येलो wilderness and a valley, and थिंगा सगळीं आडां आसलीं, dry bones. And the hand of the Lord was upon me, and he carried me in the spirit, he said. And he took him the full of bones. जैसा कि सगळीं आडां आसलीं, मेलेलीं सगळीं आडां, मांस वास काबार जावन ताची आडां जालेलीं, सगळीं कोरयेलेलीं आडां, सारकीं ड्राय जालेलीं आडां. And listen, कितें जालें तें? And God said, and he passed them around, and Ezekiel चलोंक लागलो, सगळीं आडां आसा in the open valley. And they were कितें? Very dry. कांयच उरोवना, होप ना. कितें जायना, एक टायम पासून करपाक जायना तसलीं आडां म्हाका पण चुऱ्यान चुरो जालेलीं आडां. Hope ना, very dry. And God said to him, Ezekiel, you see this all? Prophesy as he command. And God said, prophesy these dry bones. And Ezekiel prophesied as he commanded. And he commanded me, God, Ezekiel said, and I prophesied. And what happened? The breath came into them. कितें येयलें? कितें येयलें? आडांनी कितें येयलें? Breath. केन्ना? Ezekiel prophesied केलें तेन्ना, उलयलें तेन्ना. And they lived and stood upon their feet, exceeding become great army. पडेला मगाच्या भावंडो, आयकलां तुवें? ही आडां जी कोरयेलेली आडां, पिट्यान पिठो जालेली आडां, जेन्ना इजिकेलान उलयलें तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे तितून कितें येयलो? ब्रेथ येयलो, तांकां मांस येयलें आनी उबी जालीं आनी मनीस जाले. तेच परी मगाच्या भावंडो, I will tell you, you are just like that, my friend. तूं तेच भाशेन कोरयेलो आसा, पिठो जालोलो आसा तुजो, कुसलोलो आसा तूं, हे ग्रेवन आसा, हे आडां परी, आनी तुका गिताचो तावो न्हय, कृष्णाचो तावडो न्हय, तुका उठोवपाक शकता तितूनलो, त्या मेलेनांतलो भायर काडूंक शकता ना मगोच्या बाबंडू. नो गिता तावो, गिताचो वॉयस, ओ कृष्णाचो वॉयस, ओ हनुमानाचो वॉयस तुका भायर काडूंक शकना मेलेनांतलो होणांतलो. नॉट इवन सिखाचो ताडो, खंयच्या गुरुजीचो ताडो, नॉट इवन कुरानाचो ताडो, अल्लाचो ताडो, ओ महम्मदाचो ताडो, नॉट इवन पोपाचो ताडो तुका भायर काडूंक शकना त्या मेलेनांतलो. नॉट इवन मॅरीचो ताडो, नॉट इवन माय फ्रेंड रोजरीचो ताडो, रोजरी करून टेर्स करून तो ताडो तुका भायर काडूंक शकना मेलेनांतलो. Not rosary, oh, this religious man can bring you out of the grave. Not, my friend, even the mass, oh, which a miss. तुका भायर काडूंक शकना, नो मिसाचो ताडो तुका भायर काडूंक शकना होणांतलो. No, my friend, not even सांतांतोन आनी हुंयचो आंतोन आनी गांतोन तुका भायर काडूंक शकना होणांतली, my friend. Not even, my friend, Benny Hinn, a false preacher, and a Chris, and yeah, deceiver तुका भायर काडूंक शकना म्हाकाच्या बाबन त्या होणांतले. ओ एंजल आनी खणीतो जावं म्हाकाच्या बाबन अनिल आनी बानील हे तुका भायर काडूंक शकना होणांतले. यू आर स्टील इन द ग्रेव. तूं एकाच ताळ्यांत भायर सरूंक शकता. You will come only one voice, and that voice is Jesus Christ, the Son of God. Only Jesus, जीव्या देवाचो पुत तुका भायर काडूंक शकता, just like Lazarus, my friend. हे सगळें तूं ट्राय कर म्हाकाच्या बाबडो, you still in the grave. कित्याक मरण कोणाचो ताळो ओळखना.
मोरण आनी पातो कोणाचो ताळो ओळखना तुका सुटका दिवपाक. एकूच ताळो तो ओळखता तो जावन आसा जेजूचो. And Jesus said, verily, verily, I say unto thee, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Only one voice. Not Sikh, not Buddha, not Quran, not Muhammad, not Allah, Mary, Pope, Benny and Benny is a pie, and a false preacher and teacher cannot bring you out of the grave. Only one voice. The one was Jesus. Listen, my friend. What Jesus said, marvel not this, for the hour is coming, in which all that are in the grave shall hear his voice. कोणाचं voice? जेजूचं voice. जेजूचं voice. तुका हाली एक जेजूचं voice भायर काडूंक शकता मोगाच्या बाबून तू कितलो व्हडलो रिलिजियस जावं, गुरुजी जावं, पाद्री जावं, पोप जावं, यू आर स्टील डेड इन ग्रेव. तू आजून पासून होंडान आसा, तू आजून पासून मेलोलो आसा. तुका कोणाच्यान भायर काडूंक जावपाक ना, मिसाच्यान तेरसाच्यान हुंयचो प्रिचर आनी पास्टर. ओन्ली वन वॉयस. तो वॉयस जावन आसा जेजूचो. पावरफुल वॉयस. जे जिवीत दिता तसलो वॉयस. लिसन माय फ्रेंड. And shall come forth जो कोण म्हजो ताळो आयकता, जेजू सांगता. सगळे भायर सरून येतले होणातले. They have done, those who done have good, those who believe in me, go resurrection of life. And those who have done evil, those who reject me, go resurrection of damnation. Listen, my friend. I cry today. I ask you, my friend, today, before I close. Only one voice, and the voice of Jesus Christ. जशें लाजरसाक सांगलें, लाजरस कम फोर्थ. आनी आय तूं लाजरचे भाशेन होणान आसा, आनी जेजू तुका उलो कोत्ता त्याच्या गॉस्पला वरवीं, माय फ्रेंड. ताका लागून इजिकलाक सांगलें, प्रीच, prophesize in the same way. God can raise you today. God can bring you out of the grave today through the gospel. And Paul said, I am not ashamed to preach the gospel. It is the power of God unto salvation everyone that believes. Oh, gospel can give you life, my friend. Gospel can give you birth. And Paul sangta, listen, for though we have many 10,000 instruction in Christ, ye have not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. God word give life, my friend. God word give life. And I will tell you, my friend, God said in this last day, oh sinner, wake up. अजून पासून म्हाका बाबन तूं काडू का नसा जाल्यार, अजून पासून आज तूं ह्या मेलेल्याच्या होंडान आसा जाल्यार, लाजरच्या पोरी, ह्या चेडवाच्या पोरी, भुरग्या पोरी संवसारान तूं शेणलेलो आसा जाल्यार, संवसारान तूं मेलेलो आसा जाल्यार, बायबल सांगता, wherefore said, awake thou that sleepest, न्हिदलो आसा उठ, and rise from the dead, and Christ give you light. Oh, hallelujah, my friend. And I ask you, my friend, I ask you today, are you in the grave, or you have come forth out of the grave? तू अजून पासून तितून आसा, अजून पासून म्हाका होंडान आसा, ओ होंडान भायर सोन येयलो आसा. Do you know Jesus as your personal, my friend? तू जाणा तू त्या भायर सरून येयला म्हूण, कपडे तुवें भायर उडयलेले आसा, पातकाचें लायफ तुवें भायर उडयलेलें आसा होंडांतलें, आनी क्रिस्तान तुका नवे कपडे दिलेले आसा. व अजून पासून तेंच तूं लायफ जिवीची येता ह्या संवसाराची आनी पातकाची. माय फ्रेंड, I will tell you, if you not come forth out of the grave, you know what will happen? This will happen. And listen, the Bible said, कितें म्हणलेलें आसा? बायबलाचेर अशें म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाबतींत, and I saw a great white throne. Listen. John saw a great white throne.
And listen, my friend, and I saw corn. I saw corn. I saw corn. Can someone open your microphone and say, "Kita mudle nasa I saw what?" The I dead. corn. The dead. I saw dead. कोण ते dead? ज्या रिलिजनान मेलेले आसा, संसारान मेलेले आसा, आणि चर्चीनी मेलेले आसा भितर. I saw dead, small and great. हुंय असले ते? Stand before God, my friend. कितें करपाक? To receive their penalty, eternity in hell. They are dead, my friend, without Jesus Christ. And Bible amka sangta mugacha babando, he who have a son have a life, and he who do not have a son do not have a life, but abide in death. And these people mugacha babando might be boast today. ज्या रिलिजनानी संवसारांनी देव म्हाका नाका, म्हाका जेजू नाका म्हूण, आनी थोडे जाण बोस्ट कोत्ता हांव बॉर्न अगेन जाला म्हूण, चर्चीन आसा म्हूण. माय फ्रेंड, I saw dead, small and great, मेलेले, रिलिजनानी मेलेले, चर्चीनी मेलेले, आणि संवसारान मेलेले सगळे लोक उबो आसलो. And the books were open. कसले बूक? तुझा पर्सनल बूक. तुवें कितें केलां ह्या संवसारान, कसलें प्रायवेट लायफ तुजी बिजेला, कसले होटी तुवें मारल्या, एकान एक देवान बरयलेलें आसा. ताका लागून जेजू सांगलेलें आसा, दर एक मनीस आपल्या तोंडान उतर उलयता, त्या तोंडाच्या उतरांचो हिशोब तुवें दिवचो पडटलो म्हणलेलें आसा. Another book was open, which is the book of life. And dead were judged out of those things were written in the book of life. Now listen, my friend. And then Jesus pronounced, and Jesus त्यांची पात kan दाखयता. आणि ते सांगताले, लॉर्ड पूण तुज्या नांवान हांवें बॅप्टिझम घेयलो लॉर्ड, तुज्या नांवान हांवें देवचार काडले लॉर्ड, तुज्या नांवान हांव हुंयच्या पास्टराच्या फुड्यान गेलो, तेणें म्हजेर हात धरलो आनी हांव सकयल पडलो लॉर्ड. हांव पास्टर क्रिस्ताच्या फुड्यान गेलो लॉर्ड, बेनिनाच्या फुड्यान गेलो लॉर्ड म्हजेर एनॉयटिंग येयलें. आनी जेजू म्हणटालो, हांव तुका वळखना, खड सर म्हज्या फुड्यान डिपार्ट फ्रॉम मी, यू वर्कर ऑफ इनिक्विटी. तुका हांवें केन्नाच भायर काडूं ना होणांतलो, तूं होणानूच आसलो अजून पासून हें सगळें करून. लिसन माय फ्रेंड, एंड जीसस विल से, फादर, बापा, तुका खबर आसा बापा, हांव हेच्या पासत मेलो त्या खुर्साचेर, हेच्या पासत हांवें लुती घेयली, तापणां घेयली, कांट्याचो मुकुट घेतलो, खुर्साचेर हांव विंगडो मेलो, आनी हाका लागून हांव जिवन जालो. पूण हेणें म्हाका केन्नाच मानून पासून जेवना बाप्पा, हांव ताका वळखना. And Jesus will send them. Listen. And whosoever is not found written in the book of life was cast into the lake of fire. I ask you, my friend, is your name written in the book of life? Is your name written in the book of life? It does not matter, my friend, तू हुंच्या चर्चीक जॉइन जालो आसा, बेनिहिनाच्या, हुंच्या सिंग कॅथलिकाच्या, तेस कोत्ता, मिस कोत्ता, सांतान आते पेटयता, ना, my, does not matter to God. The matter only one thing, is your name written in the book of life or not? मोगाच्या बाबंदो ह्या जाग्यार हांव येवपाक ना तुका हेल्प करपाक, तुजो पाय येवपाक ना, माय येवपाक ना, हुंयचो प्रिचर येवपाक ना, रिलिजियस लिडर येवपाक ना. Only you have to give account to Jesus. And whosoever is not found written in the book of life, my friend, was cast into the lake of fire. Hell is real, my friend. I ask you, if you are dead, don't play game, my friend. Time is over to playing game. If you are not sure, you know 100% your name written in the book of life, come. God so loved the world that he gave his only begotten son on the cross. You know, my friend, the greatest verse everyone can know. Soglanjan worthy the verse is aunasa. When Jesus died on that 3 o'clock, God said these things. And God, देवान जशें हातरीचेर बरयलें मोगाच्या बाबन दामन आमेन,
तेच परी मोगाच्या बाबून देवान आपल्या बोटान बरयले येते. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in Jesus shall never perish but have everlasting life. First of all, my friend, you are a sinner. You are dead in Adam. You are a sinner, you are dead in Adam and dead in your sin. You are guilty before God, you have broken the law of God. You are lie, you have cheat. You खोट मारले जाय, जास्ती मारले जायत. देवाक तुवें पयलो जागो दिवना जाय तुझ्या जिवितान. You have broken the law, my friend. It's not only that one, my friend. You are guilty before God. Sargat devan tuka guilty केलेलो आसा. There is none righteous, God said. No, not one. And you are criminal before God. You are enemy of God. And God is a perfect, just God, holy God, righteous God. He hates your sin. And as a righteous judge, he has to punish your sin. And nothing can save. There is no payment, my friend. I will tell you, a संसारान payment ना तुझ्या पातकांचो दितलो. उंच्या रिलीजनान मेरी व कोणूच तुका तुझ्या पातकांचो पेमेंट दिवपाक शकना मोगाच्या बाबंदो. कित्याक तुजो पातकांचो पेमेंट इटर्नल जावन आसा. टेम्पररी मनीस केन्ना दिवपाक शकना. मोर्टल मनीस केन्ना दिवपाक शकना. ओनली द कितें हांव सांगता, इटर्नल गॉड हैव टू कम डावन in order to pay that penalty. Only one payment God can accept, my friend. That is eternal. And the Jesus come and die on the cross for you. Bore your penalty, bore your wrath. And just त्या कुर्साचेर मेलो. देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलो देवा. God hates sin. And if you have any doubt, my friend, look on the cross. Look on the cross how God hates sin. If there is any other way to go heaven, जर तर हुंची वाट आसा स्वर्गार वचपाक, हुंचो तावो आसा तुका जिवो करपाक, then Jesus is absolutely wrong, my friend, to go to the cross. There's only one way. तुज्या पातकांचो पेमेंट death जावन आसा, hell जावन आसा. Wages of sin is death म्हणलेलें आसा. Only the God, eternal God, have to pay the eternal penalty, and Jesus died exactly. And he was buried. And God raised him from the dead. And if you, like this man, come to God today, you know, my friend, this prodigal son, he was dead inside house. He was dead outside. And he was dead like you and me. But one day he recognized, oh God, God, I have sinned against thee, oh God, please. And he went home. And you know what his father has? तिच्या बापान ताका कितें म्हणलें खबर आसा मोगाच्या बाबांनो? Listen this word his father said. For this my son, कितें? Was dead and is alive again. Was lost and is found. Found. How he come? मेलो कसो जिवो जालो? He realized he's a sinner. He realized, my friend, he is worthy to be died. He realized he have seen the holy God. मोगाचो देव आसलो ताचेर ताणें पातक केला. And you have to do the same today. You have to do the same today. I ask you, my friend, close your eyes. Please close your eyes wherever you are.